हायवे कुशीकची 500 मीटर मेरेनची बारा बंद करपाचो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश म्हळ्यार कांय जाणांचेर अन्याय म्हणून पेडणेकाराचे बारकार उलयतात। सोरो बंद करून एक्सिडेंट बंद करपाचो हेतू असल्यार 500 मीटरा भायर मेळपी सोऱ्याचे कितें असो तांचो प्रश्न। फुडाराक येणावळ बंद जातली, संसार कसो चलोवचो हो बार्राकार मुखार प्रश्न। सात आठ वर्ष प्लस आमची फॅमिली आमच्या दुकानाक लागूनच पोट चलता आमचे। परत शाळेची भुरगीं, परत आमचे जेवणाचे 8 मनशां आसा। 8 मनशां आमचे हेचे पोटार सगळे दुकानाचेरूच चलताय। आमी खंय तरी रस्त्यार येवचें पडटलें, रस्त्यार वचपाचें आमकां कोण दितलो मागीर? आमचो आनीक जागोय ना, फाटल्यान ना फुडल्यान ना, आमचो जागो हा इतको ना। आता काय जातलं समजा 10 दुकानं बंद जातली, एक दुकान चालू राहणार, म्हणजे 10 जणांची पोटा बंद, एकाचा पोट भयात इतके भरतं। त्यावर काय येतं, फक्त तुम्ही एखाद्या खायच्यातली ग्रुप उचलून जातात आणि एखाद्याला पूर्ण लॉस मध्ये आणतात। दारू बंदीच जर करूची असा किंवा ऍक्सिडेंट रोखूचे असा की कारखाने बंद, आम्ही त्याच्यावर रोखच घेणंच नाही, तुम्ही पूर्ण बंदच करा। ही गोष्ट तुम्ही आमका मुद्दाम त्रास देऊन चाललेली असते। बापायच्या याच्यापासून बिझनेस चालू असा आणि तो आम्ही कंटिन्यू करतो आणि ग्रॅज्युएट झाल्यापासून होत बिझनेस आम्ही केला। आता जर 500 मीटराचो आलो तर आम्ही पुढे काय करपाचो, आमची फॅमिली बी कशी पोसपाची हो प्रश्न होता। त्या गव्हर्नमेंटाक 500 मीटराचो काय ना काय सुधारणा करून काढपाचो, नाल्यार तो कॅन्सल तरी करतो असं आमचं म्हणणं। नाल्यार आमचो फुडाकार कसो काय? हेर तालुक्या भाशेन पेडण्याय टीम करून हायवे कुशीकच्या बारांचो इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट धाडला म्हूण मामलेदारान म्हायती दिली। पेडण्याय 140 बारांचेर परिणाम जातलो। त्याच्या प्रमाणे 9 विलेजीस आयडेंटिफाय केल्ले। वी कंडक्टेड इन्स्पेक्शन्स, रिपोर्ट धाडलेलो आसा कमिशनर ऑफ एक्सायजाक। इन्स्पेक्शन्स केल्ले फ्रॉम 15 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी। सायड इन्स्पेक्शन करून आमी 140 बार्स आयडेंटिफाय केले, लायसन्स प्रिमायसीस, which fall within 500 meters. ZP रमेश सावळ म्हणतात सरकारान पीडित बारवाल्यांक साल्वार करचे ना। ह्या बाराचेर गोंयाची करन्सी आसा आणि आर्थिक व्यवस्था सुदारलेली आसा, कारण त्यामुळे सरकाराक कर येता। त्या दृष्टीन सरकारान ह्या बारवाल्यांक पर्याय काढून त्यांचा पुनर्जीवन करपाचा आणि त्यांना धंद्यापासून वंचित करचे नाही, हीच माझी अपेक्षा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। बिर्ला आणि जुवारी नगरातली सिवेज आणि घाणारे उदक शेतान पावला म्हणून सांकवाळचे शेतकार तिडकल्यात। शेतान सिवेज पावची ना अशें सरपंचान उतर दिल्ल्यान शेतकारांनी खंय कामाक सुरवात केल्ली। सिवेजीक लागून शेतां इबाडटली आनी दुयेंसां वाडटली म्हूण लोकांक हुस्को। नवे सरकार कितें पूण करतले म्हूण लोकांक आस्त। लास्ट आमची शेतां 15 वर्सां बंद आसली। हे आमी त्रास घेवन जुवारीकोचेन मागून क्लीन करून घेतली आणि आमचे सरपंचाचे कर्तव्य पळोवन म्हाका सारकें दूख भोगता। जी जेन्ना शेतां लोकांनी रोयली आसा, कोण न्यू गव्हर्मेंट येयली जाल्यार तेजेर आमचे गांवचेर कितें एक्शन जातलें आनी हे आमचे शेतां बेतां परत आमकां रोवपाक मेळटली म्हूण हांव आशा बाळगितां। कितें केलें, सगळें तेणें ओपन केल्या आनी हिंगा पळय तें आतां इतले वर्सांचे उदर एकठांय जावन रावलें, रेप एकठांय जावन रावलोलें, तें सगळें आतां शेतांक गेलां। आनी आतां रिसंटली 2 म्हयने जाले लोकांनी शेतां रोयल्या आणि हे सगळें आतां शेतांक उदक पावलां। शेतांनी बरे भाशेन पावसान खेवतालीं आनी सगळीं कोत्तालीं आनी ही घाण आतां आमची माथ्यार बसोन आहा थिंगा सगळी आख्खी घाण। आनी आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर कितें जातालें तें आमकां बाब कांयच चिंतून तकलें येयच ना, कितें फ्युचर जाता तो, केल्ली दुयेंस येतली आनी कितें म्हण। येवदान क्लीन कोत्ता आनी सगळें सोडून दिलां। त्या पंचायतीन हे एक्शन घेवचें न्हय, गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवन आमची सगळें क्लीन करून काडची म्हूण। थोडे शेतां सगळा रोयताले, जायती वर्सां जाले आमी रोयताले। आतां फाटीं थोडी वर्सां आमी चड शेतकार रोयना, थोडेशे रोयताले आनी हे फुडें सरले हे शेत आपूण क्लीन करून सगळें करून आपूण रोवन दिता म्हणून। पूण आतां आमी पयल्या तें क्लीन केलां, फोडी मारल्या आनी हें सगळें केलां, पूण शेत रोवन तेणें आश्वासन दिल्लें तें आमचें कंप्लीट जावना। सरपंच आमचो सरपंचान सांगलें हें सगळें शेतां आमी रोवन दिता म्हणून जुवारी कडच्यान, आनी हें आतां सरपंचान केलां
कोण केलं ते खबर ना. ही ड्रेन मारल्या, ही सगळी घाण आता आमच्या शेतान वयता. ही फोडी लास्ट 2 दीस जाले ओपन केल्यार. ही धाकटीच फोडी आलोली उदक वयताले आनी ती आयज चोय जाल्यार रॉ सिवेज, सारकी रॉ सिवेज टॉयलेटांतली आमी म्हणटाय ती हिंगा ओपनली सोडलो आनी ती सारकी सांकवाड्या येता. ह्या वाटेन गोवन तोड चोय जाल्यार सारकें उदक वचपाची वाट पावसाची. इतल्यान गोवन पडयत जाल्यार कचरो आसा, मनीस देखून पुरल्यार थिंगा पडत जाल्यार दिश्टी पडपाचो ना. आनी हें जें सकल सांकवाड्यांत देंवता आमचे ल्हान भुरगे आतां सकल वचत जाल्यार दिश्टी पडटले. नुस्त्यांक धरतात ते म्हळ्यार त्या भुरग्यांक खबर आसपाना हें उदक कसलें तें. वेर्णा रेड घालून पुलिसांनी 2 बायलांक एका बिल्डिंगेंतल्यान रेस्क्यू केल्यात. तांकां शिंदळकेच्या धंद्यान हाडिल्ली म्हूण पुलिसांक लीड मेळिल्ली. पुलिसांनी ह्या केशीन बिल्डिंगेचो पात्रांव जेरी कार्वालो आनी वेर्णा रावपी दलाल बायलेक अटक केल्या. ती खंय मूळ मुंबयची. पुलीस फुडली चौकशी करतात. आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें that immoral trafficking is going on in Verna PS jurisdiction. So according a trap was laid by PI Verna and one lady by name Jyoti Vijay Doble, she was arrested with 2 more ladies and these 2 ladies were rescued and one lady is from Bombay, one is from West Bengal, Calcutta. And they both are taken to women protection home. Sir, and the darling Dullam. He is the owner of that house. You see, Jerry Carvalho now.